मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, या प्रशांत पवित्र वेळा आमी सक्रामेंतांत हजर आसच्या आमच्या सोम्या सोडोंदराच्या मुखार आयती आमी जाल्यां वाचता. आमी आमकांच सक्रामेंतांतल्या सोम्या देवाक समर्पण दिवया. जेजू आमच्या रायाक आमी काळजावन चलया. ह्या प्रशांत वेळा आमी आमकांच खाली करया. आमच्या काळजा मनांनी जायते कंत बेजाराये हुस्को आसूंक पुरो. साबार चिन्नां आमच्या मोतींत सोलून आसूंक पुरो. पूण ह्या वेळार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आजार आसचो म्हजो आनी तुजो सोमी जेजू क्रिस्त तुका आपयता. सोम्या जेजू क्रिस्ताक धाडुल्लो, ह्या संवसाराक आमचे खातीर धाडुल्लो आमचो देव आपल्या रचनेची कितलें वर्त्या तरान मोग करता म्हणून आमकां आमचो सोमी जेजू आमकां आज कळयता. मोगाच्यानो, ह्या पवित्र वेळार आमी आमकांच कालती करया. मुखल्या थोडो वेळ आमी आमच्या सोम्याती आमी करसितना आमच्या काळजा मनांत कितें आसा तें सर्व ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. सोमी आमचो देव आमकां राखता, आमकां सांबाळटा आनी आमच्या गरजांक तो पावता. ताका आमी सरपडून नामान करया. देवा बापाक, जेजू क्रिस्ताक, तशेंच पवित्र आत्म्याक, त्रिएका देवाक आमी ह्या वेळा स्तुती गायना वरवीं ताची आराधना आमी करया. मोगाच्यानो, म्हजे संगीत तुमी गाया. ए देवा बापा, तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. देवा बाबा, तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. हे देवा बापा, तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. जेजू क्रिस्ता, तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. जेजू क्रिस्ता, तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू, जीवन
पवित्र आत्म्या तुका आमी समर्पिता आमचें जीवन तुका नावाडता तुका आराधन करता हे पवित्र आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. ओय सोम्या देवा आमच्या सोडवंदरा जेजू आमच्या राखवणदारा पवित्र आत्म्या तुका आमी आराधन करता आनी आमचें सगळें जीवन तुका आमी समर्पण दिता. तुमचो आमचो सोडवणदार तुमचो आमचो राखवणदार तुमचो आमचो पोशणदार. धन्य देवा ह्या पवित्र वेळार आमी तुजीं भुरगीं तुजे तावन पयस आमी गेल्या. आयच्या ह्या काळार आमच्या भोंवतणी आमी पळयल्यार साबार जाणांक आमच्या सोम्या जेजूची तशेंच देवाची वळख ना जाल्या. साबार जाणां देवाक मान करनात विधेय जायनात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे काल जावन जियेनात. म्हज्या मोगाच्या बाबा म्हज्या मोगाच्या भयणी ह्या वेळार सोमी जेजू हस्सो सक्रामेंतांत आजार आसो सोमी जेजू तुज्या पसोत म्हज्या पसोत कुर्साच्या मरणा पर्यंत आपलो जीव अर्पण दिल्लो सोमी जेजू ताका सोम्याच्या उतरा प्रमाणे मानून जियोंक तशेंच सोम्यांक कालतो जावन जियोंक अपेक्षिता. मोगाच्यानो देवान हो संवसार रचतना ताणें भुमी रचली आकाश रचलो मनशां मनजाती रचली सर्व जिव्यो आनी साबार रचना तांणी केली. आनी तो कितें आशिल्लो तो आशिल्लो ताची ही रचना ताका वाकाणी महिमा दिवच्या खातीर ताची ही रचना एकामेका माया मोगान ह्या संवसारार जियोवच्या खातीर ताची ही विशिश्ट रचना ताका मान दिवन कालतेपणी विधेयपणी जियोवच्या खातीर आनी आपली संतती ह्या संवसाराचेर वाडोवन वेचे खातीर. पूण आमी आजकाल कितें करना आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा. सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचें आयडेंटिटी आमी म्हणयत आमचो गुर्त. तो कुरीस जावन आसा आमचो साल्वासांव. आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा. साबार जाणां पवित्र स्नान घेतल्यारय आजकाल आमच्या सोम्या जेजू तावन पयस ती गेल्यान.
सोम्या जेजूक वळखना ना जाल्यान सोमसारी बुलोवण्यांक लब जाल्यान सोमसारी वस्तूंक ती आशा करीत आसात. तांच्या मोतींत नाना रितीची पाड चिन्नां येतात. मोगाच्यानो हाचे खातीर गी सोम्या जेजून आमकां ह्या संवसारार आपोवन हाडलें. हाचे पसत गी सोमी जेजू खुर्सार आपलें प्राण त्याग कशें आमकां भेटोवन दिल्लें. मोगाच्यानो वय आमी देवातावन पयस गेल्ले बोकरे देवा थंय परतून पाटी येवच्याक आसा. आमी देवाची वळख दवरूंक आसा. देवाची वळख आमी कशी धरची, देवाक कशें आमी विधेय जावन चलचें म्हणून आज आमी शिकया. देवाक काल जावन देवा थंय काल जावन जियोवचें म्हळ्यार आमी देवाची वळख धरची. देवान आपल्या एकल्या सुपुताक ह्या संवसारार आमचे पसत धाडलो ताची आमी वळख धरची. देवाचो पूत जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां आसा गी. मोगाच्यानो तर देवाची वळख आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची वळख धरूंक आमी वेच्या पयलें वळख धरूंक आमी कितें करीचें म्हणून जाणा जावच्या पयलें एक घडी भर आमी आमकांच आमच्या सगळ्या आमच्या काळजांतावन खाली करून आमची सर्व मागणी प्रार्थना सोम्या थंय सोम्याच्या पांयां तळा समर्पून एक धाकटें प्रार्थना आमी म्हणया हांगी. ह्या वेळार हें आयकोनच्या म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी एक घडी भर दोळे धांपून जें कितें धाकटें प्रार्थना हांव म्हणटा तें तूं म्हजें सांगता उसार. भोव मोगाळा सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आनी म्हज्या मोगाळा सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुजे मुखार सरपडटां. बापा, म्हजें जिवीत, म्हजें कुटाम आनी म्हजें सर्वस्व हांव तुज्या हातीं समर्पून दितां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबांक तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें भोव पवित्र आनी अमोलीक रक्ताचें संरक्षण फावो कर म्हूण मागतां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर आनी सर्व तरांच्या पिडेंतलें, आकस्मीक अवघडांतलें, अवचित मरणांतलें, सैतानाच्या जाळांतलें, माट मंत्रांतलें आमकां सुटका दी. जेजू क्रिस्ताचें भोव अमोलीक रागात आमचेर आनी आमच्या घराचेर, आमचे आस्त बदकाचेर, आमच्या कामाचेर, आमी पयण करच्या वाहनाचेर आनी सर्वाचेर अधिकार खण घेवन दी. आनी सर्व तरांच्या खोट्या सक्तांतलें आमकां राखून सांबाळून दी. म्हजें आयच्या दिसाची सर्व कामां, सर्व योजना, हांव वेसो जागो, म्हाका भेटची मनशां, म्हज्या तोंडांतलीं सर्व उतरां, म्हज्या काळजांतलीं हर एक बोगणां, कुडीचे हर एक विश्वे तुज्या हातांत हांव समर्पून दितां. सर्व तराच्या खोटेपणांतलें आनी सर्व पथकांतलें म्हाका राख. हें आमी मागतां तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मोगाच्यानो ही प्रार्थना आमी कालत्या काळजान केलें आसता. आमी ही प्रार्थना केल्लें जावन आतां सोम्या देवा खातीर, सोम्या देवा थंय तशेंच आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ता थंय
वय मोगाच्यानो आमी देवाक काल जावन देवाक विधेयपणान जावन जियेचे जाल्यार आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां आसूंक जाय. ताची वळख आमकां जाल्यार तसो मोगाचो अनुभव घी आमी करता आनी ताचे ते आमी परतून पाटी येता. सोम्याचो मोग करीचे जाल्यार आमकां कितें जाय? पयल्यान पयलें आमकां भवर्त अती गरजेचो जावन आसा. हेब्रावांक बरयल्लें पत्र 11व्या अध्यायान आमी पळोवचें जाल्यार त्या अध्यायांत साबार उदाहरण आमकां मेळटा. जो कोण सोम्यांचेर भवर्त दवरता, जो कोण सोम्यांक पातयेता, कितेंय कश्ट येवंडी सोमी जेजू ताका सोडून घालिना. वय मोगाच्यानो आज त्या सोम्या जेजूचेर म्हाका आनी तुका भवर्त आसा गी. सोम्याचेर भवर्त दवरलो अब्राम जावंडी, सारा जावंडी, इनॉक जावंडी आनी साबार जाण आसा. कितेंय कश्ट जाल्यार सोम्याचेर तांणी भरवसो दवरला आनी सोम्यान तांकां राखून सांबाळून व्हेलां. आमच्या चिंतपा प्रकारे न्ही, आमच्या चिंतपा प्रमाणे न्ही, बगार सोम्याचें योजन कितें आमच्या जिवनांत आसा त्या प्रमाणे ताणें आमकां चलोवन व्हेलां म्हूण म्हणयत. मोगाच्यानो आमच्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ आमी दवरिजे जाल्यार आमी पयलें ताचो मोगी करचें अती गरजेचें जावन आसा. एक धाकटुलें बाळशें पयल्या फावटी ह्या संवसारार आयिल्ल्या वेळार ताका कितेंच कळीत आसना. तें कितेंच नेणा जावन आसता. पूण ताची आवय बापूय जावन आसूं पुरो आनी हेरां ताका ही तुजी मम्मी, हो तुजो पापा म्हणून वळख करून दिता. त्या वेळार तें बाळशें मम्मीक मम्मी, पापाक पापा म्हणून उलो करता. तशेंच मोगाच्यानो देवान आपल्या पुता सोम्या जेजूक आमचे पासून त्या संवसारी धाडलो आसता. जेजूची वळख आमी धरूंक आसा. सोम्या जेजूक आमी काळजांत तावन जेजू म्हणून आपोवंक आसा. आमी जेजूचो मोग करता जाल्यार मात्र हें आमी आपोवंक जाता. मोगाच्यानो आमी जेजूचो कसो मोग करचो, कसो आमचो भवर्त चड आनी चड असो म्हणून आमी जाणा जावया. हाचे पयलें एक बाळशें कशें आपल्या मम्मीक मम्मी म्हणून आपयता, तशेंच आमी आमच्या सोम्या जेजूक जेजू जेजू म्हणून आपोवया गी. ह्या वेळार जेजूक जेजू जेजू म्हणून आमी उलो मारया. सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या मनान कशें आपलें एक बाळशें आपल्या मम्मीक मम्मी म्हणून आपयता, तातूंत कितलो मोग आसता. तशेंच आमी पयल्यान जेजूक आमचो जेजू म्हणून मानून घेवन जेजू म्हणून गायनाद्वारे आपोवया गी. तुमची दिश्ट सक्रामेंतांतल्या जेजू ती कांसून दी. सगळ्या तुमच्या काळजा मनांत जेजू जेजू म्हणून आपया. कितेंय उणेपण, कितेंय मागणें तुमच्या काळजांत आसूं पुरो, जेजू म्हणून आपयल्यार जेजू आमकां आयकता. कशें भुरगें मम्मी आपयतना मम्मी धांवून येता, तशें जेजूय आमचे पासून त्या संवसाराक आयिल्लो आमचे मागणें आयकता. सांगाता आमी जेजू म्हणून आपोवया. जेजू म्हणून आपया. जेजू
जेजू तुमचो म्हजो राय, तुमचो म्हजो आसरो, तुकाच हांव आपयता, तुकाच हांव देव मानता. म्हज्या जेजू म्हाका राख. जेजू 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 आमचे काळीज सोर समर्पून सगळ्या काळजान जेजूक आमी आपया. हालेलुया म्हणून आपया म्हणया. परत एक पटी जेजू म्हणून आमी आपयांगी. मोगाच्या बाबा, मोगाच्या भयणी, जेजू 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 म्हणून आमी उलो केलो. जेजू म्हणटाना, जेजूचें नांव आपयतना आमच्या काळजा मनान कितलो संतोश न्ही. म्हाका हो संतोशाचो अनुभव जालो. तुमी नीज काळजान, नीज मनान तुमकांच देवाक समर्पून जेजू जेजू म्हणून आपयल्यार जेजूचो मोगाचो अनुभव खंडीत जावन जाला म्हणून हांव पातयेतां. मोगाच्यानो, जेजूचो मोगाचो अनुभव जेजूचें नांव आपयल्यान मात्र जायना. आमच्या सोम्या देवान आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमचे खातीर ह्या संवसारार धाडलो म्हणून आमी जाणाव. देवान आपलो जीव ह्या खुर्सार आमचे खातीर वरयल्लो तें व्यर्थ जावन वचोंक नजो. ताचो मोग जावन आसा अपरिमीत. असलो मोग कोणूच आमकां दिवंक शकना म्हणून आमी जाणाव. तर देवाचो मोग आमी जाणा जाल्ले वरवीं, देवाचेर बावर्त आमी दवरले वरवीं आमी देवाक काल जावन जियोंक शकता. देवाक आमचें विदेवपण दाखोवंक आमी शकता. देवाक मान दिवंक आमी शकता. हांवें येदळसूं म्हणलें तें धाकटें बाळशें कशें आपल्या दीस गेल्ले बरीत आपल्या आवय बापूयचो वळख दवरूंक शकता आनी आपल्या आवय बापूयन सांगलें तें आयकता. तुमी पळोवन आसून जावन आसूं पुरो, नव्यांत जल्म घेतिल्लें धाकटें बाळशें तें आवय तें उलोवंक शकना. ताचें उलोवणें कितें म्हूण समजना. पूण जाल्यारय आवय भुरगें रडतना जावन आसूं पुरो या ताच्या ते कोंग्या उतरांनी जावन आसूं पुरो, कद्यो उतरां आमी म्हणटा त्या उतरांनी जावन आसूं पुरो, भुरगें कितें म्हणटा म्हूण आवय जाणा जाता. भुरग्याक कितें जाय म्हूण आवय जाणा जाता. तशेंच आमचो सोमी जेजूय आमी तसो मोग करता जाल्यार आनी नीज काळजान, नीज बावडतान, कालतेपणी विधेय जावन आमच्या सोमी जेजू तें आमी मागता जाल्यार तो आमचें मागणें खंडीत जावन आयकता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें बाळशें दीस गेल्ले बरीत वाडात आयिल्ल्या बरीत आपल्या आवय बापूयक विधेय जाता. आपल्या आवय बापूय कितें सांगता तें आयकता. तशेंच आमी
क्रिस्ताचो पाटलावदार लोक ताका कलतेपणी मान दिवन तो आमकां कितें सांगता तें आमी आयकूंक आसा. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचें बरेंपणूच तो आशेता. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां कुमोग करूंक आशेता. कश्टांस आमकां आदार दिवंक तो आशेता. आमकां क्रिस्तांवांक सोडून जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हणून म्हणयत. म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी, आज तर तूं सर्गाराजार आसूंक आशेताय गी. तूं निजकाळजान आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचो मोग करूंक आशेताय गी. तर पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता म्हणून आमी आयकया. पवित्र पुस्तक जावन आसा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. आनी पवित्र पुस्तक वाचले वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताची उतरां जाणा जाल्ले वरवीं आमी सोम्यातें पाटी परतूंक आमची पातकी जिणीस हाडून सोम्यातें येवंक आमकां आदार लाभता. हे दोळस हांवें म्हळें आमच्या सोम्या जेजू तें परतून पाटी येजे जाल्यार आमकां जाय भावार्थ आनी मोग. पवित्र पुस्तक सांगता मोग जावन आसा अत्यामूल्य देणें सोम्यान आमकां दिल्लें. ह्या संवसारांत हर एकलो मोग आशेता. तें जावन आसूंक पुरो मनशां मनजाती हर एक जीव आसलो, प्राणी पक्षी रूख झाडां कितेंय जावन आसूंक पुरो सर्वांय आशेतात मोग. तशें जाल्यार मोगाच्या न्हू पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मातेवाचो अध्याय 22 आनी वाक्य 36. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्पुराचो तुज्या देवाचो मोग कर म्हणून. आनी देवान आमकां कितें उपादेश दिला तातूंनी हेंच सोमी देव आमकां सांगता. मोगाच्या न्हू आमी मोग करूंक शिकोवंक जाय. सोम्या जेजू थंय आमी पाटी येवंक जाय. सोम्या जेजूक जेजू म्हणून आपयल्यार पावना. काळजांत हांव मोग करूंक जाय. जेजूक जाय आमचो मोग, आमचे मागणें. त्या देखून ह्या वेळार आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक मानून जेवया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, हांवें दोळस सांगले परी सर्वांक मोग जाय. म्हाकाय मोग जाय, तुकाय मोग जाय. तर ह्या वेळा आमच्या सोम्या जेजूक ह्या सक्रामेंतांत आजार आसल्या त्या जेजूक तुजो हांव मोग करतां म्हणल्यार ह्या गिताद्वारी आमकांच आमी समर्पण दिया. ताच्या पांयां तळा आमी आमकांच आमी अर्पून दिवया. आनी तो आमकां कितें सांगता तें आयकुनचें बरीं मनशां आमी जावया. बरें मनशां जावन आमकां रुपीत कर म्हूण ह्या वेळार सोम्या जेजू थंय आमी मागया. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेजू, तुझो हांव मोग करता आतारी सदा
पाटी सरसोना तुझ्या पायात रावतलो तुझे वाटे हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता जेजू तुका हांव वर्गां दिता आतानी सदा तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेर हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेर हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो तुका हांव कालतो रावता पाटी सरसोना तुका हांव कालतो रावता तुका हांव कालतो रावता जेजू तुका हांव खालतो रावता आतानी सदा तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेर हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेर हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेजू तुझी हांव सेवा करता आतानी सदा तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेर हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायां रावतलो तुझे वाटेर हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना मोगळा सोम्या जेजू सोम्या ह्या वेळार आमी गायलें तुजो हांव मोग करता म्हणून सोम्या न्हीज जावन आमी सर्व क्रिस्तांव तुजो मोग आमी करता कशें सोम्या जेजून तुज्या उल्याक पळो दिलो ह्या संवसारांत तुजें कितें प्लॅन म्हणटा आमी कितें येवजण म्हणटा आमी तें आसलें तें फुर्तें करच्या खातीर सोमी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो
सुमी जेजू क्रिस्तान ह्या संवसार असो म्हळ्यार म्हजो आनी तुजो मोग केलो. ताणें म्हजो आनी तुजो मोग केलो मात्र न्ही आसता म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीर आपलो एकच जीव ताणें समर्पून दिलो. वैमोगाच्यान अपरमीत जावन आसा हो मोग. आमकां अशें मोग करूंक जायत गी. एक घडी बरी आमी चिंतून पळया. तर आमी क्रिस्तांवां देवा थंय परतून पाटी येवन देवाक भरवरतान पातयेवन देवाक खालतेपणी विधेयपणी मान दिवन जियोवचें कुटुंबां जायचें जाल्यार कितें करी जाय. वैमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें मोग आसूंक जाय आमच्या देवा तें. आमी मोग करूंक जाय आमच्या देवाचो. तशेंच आमी मोग करूंक जाय आमचो. साबार जाणां आपल्या कुडीचो मोग करिनात. नाना रितीच्या लोभदोणयेक वळख जाल्यान. तशेंच म्हजो कुडीचो हांव कशें मोग करता म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. आतां म्हाका म्हजो पेलो कोण पयलें आमी उलोवचें जाल्यार आमचें कुटाम. मानेये मोदला पाटा शाले म्हणटात आमी. कुटाम आमकां दिता आमकां जाय जाल्लें मुळावी दोतोर. कुटाम आमच्या आध्यात्मीक जिवन आनी आमच्या वाडवळींत वर्तो पात्र घेता. तर ह्या कुटुंबांत आमी खालतेपणी जियोवचें जाल्यार आमी कितें करीचें. जेजू कशें आपल्या देवाक मानवून काळजावन जियलो तशें आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तशेंच आमच्या सोम्या देवाक खालतेपणी मान दिवन आमी जियेचें. पवित्र पुस्तक सांगता 14 अध्याय 14 आनी 15 चरणान. जॉन 14:15 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तुमी म्हजे मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. मोगाच्यानो, उपादेश आमकां कित्याक देवान दिल्यात? उपादेश दिले आमच्या बऱ्याक वय गी. आमकां तें कितेंय पाड करता गी? खंडीत जावन ना. हे उपादेश आमी पाळूंक आसा. तशेंच मुखारसून आमी गेल्यार जॉन 14:21 14 अध्याय 14:21 14:21 म्हणटा म्हजे उपादेश घेवन तें पाळटा तो म्हजो मोग करता. तर मोग करूंक आमी कितें करूंक जाय? सोम्या देवाचे उपादेश पयल्यान पयले आमी पाळूंक जाय. कशें वाडून येवचें भुरगें आपल्या आवय बापायक मान दिता न्ही, आवय बापायन सांगलें आयकता, तशें आमी देवाचे उपादेश पाळून देवाक मान दिवंक जाय. देवान सांगलें बरी आयकल्यार आमच्या काळजांत मोग रुता जाता. आमी आमच्या आवय बापायचें आयकता. तशें जाल्ल्यान आमी आवय बापायचो मोग करता. जें बळशें आवय बापायच्या मोगांतावन वंचीत जाता तें मोगाक आश येता. आनी मुखारसून हें सांगता मोगाचें न्हू, म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. वय मोगाच्यानो, आतां तुमी कोणाय की आमच्या साबार जिणेनी थोडे पटी आमकां लायक जाता, लायक म्हणटा. आजकाल सोशल मिडियान जावं दी या आमच्या समाजान जावं दी लायक म्हळ्यार पसंद करचें. मोग न्ही, पसंद करचें. पसंदांत नाना रितीचे आसात पूण पसंद मोग जावंक पावना. पूण मोगान ती नीज मोग कितें म्हणून आमी समजोवंक आसा. आगापे आमी म्हणटा नीज मोग कितें आमी समजोवंक आसा.
पूण आजकाल कितें जावन आसा म्हळ्यार क्षणीक सुखा खातीर जे कोण फेक मोग कितें म्हणटा हांव नीज मोग न्ही तो कोणी इल्ले मोग दाखयल्यार आमी तिशीन कितें तांचें तें आमी मॅग्नेट कशें वोण काडून घेता तशें आमी वोण वेता पूण मोगाचें न्हू नीज मोग करीजे जाल्यार कितें करीजे हांवें येदोळसूं म्हळें जो कोण म्हजो उपादेश पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो वय वळख सोशल मिडियांत एकामेका मेळोवन वळख जायनासतना एकामेका मेळोवन पाटेणी नीज पातेणी नासतना आमी पात येता नीज पातेणी म्हळ्यार एकामेका मेळोवन समजनासतना आमी पात येता तर मोगाचें न्हू एक घडी भर चिंता आमचो सोमी जेजू आमी कितले मोग करूंक शकची ना कित्याक आमी सोमी जेजू क्रिस्ताक मोग करच्यान पाटी उरल्या एक घडी भर आमी चिंतया खंय आमी पाटी सरल्या कित्याक आमी सोमी जेजू क्रिस्ताक मोग करूंक पाटी पळयता कित्याक आमी कश्ट आयिल्ल्या त्या दाळा मात्र देवाचो उडास काडटा थोड्यांक एकसूर पळोवन सातयता मोग मेळना जाला त्या वेळार ती मोगाक आऊंड येतात मोगाचो न्हू सोमी जेजू क्रिस्तान आमकां कळनातले बरी साबार आजाप आमच्या जिवानान तो करता कित्याक म्हळ्यार तूं आमचो मोग करता मोगाचो न्हू तूं सोमी जेजू क्रिस्तांत जावन पयस वचून आसूंक पुरो तूं सोम्या जेजू क्रिस्ताक जाणा जावंक ना जावन आसूंक पुरो पूण सोमी जेजू क्रिस्त तुका मोग करता तो दिसान दीस खंयच्याय एक धाकटे धाकटे कार्यान जावन आसूंक पुरो आमच्या जिवान आजाप तो करता आमच्या जिवितांत आजाप तो करता पूण हें आजाप पळोवचे दिश्ट आमकां ना जाता साबार पोटी आमची दिश्ट आमी खांसयना जावन आसूंक पुरो धाकटे धाकटे आजाप धाकटे धाकटे बरी करणी आमच्या जिवनांत जाता जाल्यार ती सोमी जेजू क्रिस्ताची बेसांव म्हणून आमी म्हणयेत तर सोमी जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवनांत केल्ल्या सर्व बऱ्यापणाक अर्गां जावन आमी काळजां जावन तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुका आज भेटयता म्हणलें हें गीत आमी गावंक आयते जाया मोगाचें न्हू आमचें काळीजत आमी सोम्या जेजूक भेटोवंक आसा आमी आमचें काळीज आमचें सर्वस्व सोम्या जेजू क्रिस्ताक केदाळ आमी भेटयता ते दळा आनी केदळा काळजांत हांव अर्गां दिवन काळजांत हांव सोमी जेजू क्रिस्ताचो मोग करूंक आमी आशेता गी ते दळा आमकां सोमी जेजू क्रिस्तान आमकां जिवनांत करचें बरेंपण आमकां कळीत जाता तें न्ही आसतना आमच्या जिवनांत सोमी जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्या देवान कितें येवजन घाला तें आमकां कळीत जाता तर म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या वेळार हें गीत काळजांत हांव तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुका आज भेटयता म्हणून गायन कर आमकांच आमी सोम्या जेजू थंय भेटया आनी सोम्या जेजूचो मोगाचो अनुभव आमी करया काळजांत तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता काळीज म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता
आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बाबा आज भेटयता काळजांता तुका अर्गा दिता जिवीत म्हजे तुका आज भेटयता काळजांता तुका अर्गा दिता जिवीत म्हजे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आमी आमकांच सोम्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया सोम्या देवा थंय मानवून आमी जियेवया कशें हांवें सांगलें आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेका मान दिवन मोगान जियोंक आसा तशेंच आमच्या समाजांतय आमी एकामेका मोगान माया मोगान कालतेपणी जियोवचें अती गरजेचें जावन आसा त्या देखून आज आमी आमकांच सोम्या देवाक भेटया काळजांतावन भेटया काळजांता तुका अर्गा दिता काळीज म्हजें तुका आज भेटयता काळजांता तुका अर्गा दिता सडस म्हजें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तुदी म्हाका आयच्या दिसा मोगाळा बापा तुका आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवन तुवें मनशा कुळाक दिल्ले उपदेश आनी शिकोवन कालतेपणी पाळून कशें जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत सर्वांक बरें करीत गेलो गी तशेंच आमी आमच्या घरा कुटुंबांत शेजारा आनी समाजांत सर्वांक बरें करन तुवें आमकां दिल्लीं तीं क्रिस्ती मावल्यां हेरां थंय वांटून तुजी शुभवार्ता प्रसार करून सगळ्या संवसाराभर माया मोग एकवट आनी शांती बरीत एक कुटाम जशें समाज बांदून हाडूंक आमा सर्वांक एकवटीत करून अभिषेक कर म्हणून तुजे लागीं परतून मागता हांव ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तुदी म्हाका आयच्या दिसा धन्या देवा कुटाम जावन आसा तुवें ह्या संवसारांत आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें आनी मोल बांदूंक जायना जाल्लें आस्त सोम्या आमकां सर्वांक आमच्या आमच्या कुटुंबाचें महत्व जाणा जावन जियोंक तशेंच एकामेका एकवटान आनी माया मोगान मानान बरयल्लें देव बिरांतेचें बरीं कुटुंबां बांदून हाडूंक
तुज्या भाग्यवंत कुटुंबाचें जीवन आमकां सर्वांक प्रेरण जावं दी आनी बऱ्या फुडाराक व्हरून पावोवन दी म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे सोम्या देवा उदार स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सौम्या, एक कुटुंब म्हणटना आमच्या मुखार येतात आवय बापय भाऊ भयणी आजो आजी आनी इतर सांदे. कुटुंब जावन आसा आमकां सर्वांक ल्हानपणांतावन उतार पर्यंत एकामेका सांगत दिवन आमकां प्रोत्साव दिवन आमचें फुडार बांदून हाडचें आनी आमचें सगळें जीवन रुपीत करचें एक बळिश्ट माध्यम. हें कुटुंब जावन आसा देवाचें वर्तें बेसांव. तशें जाल्ल्यान सौम्या, धाड तुज्या पवित्र आत्म्यांक आमच्या सर्व कुटुंबांनी आनी अभिषेक्त कर. सर्व कुटुंबांत आवय बापय भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन आनी देख दिवन सर्व भुरग्यांक सामाजीक आनी हेरांच्या गरजेक पावचें बळिश्ट खांबे जावन व्हड जावंक फावो कर. तशेंच सर्व भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान आनी गौरवान लेखून तांकां काळजावन कुटुंबाच्या तशेंच समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरचें फुडारी जायचें सर्वांचेर बेसांव घाल म्हूण मागता. आमचे मागणे सोम्या देवा उदार स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सोडून दरा सौम्या, तूं ह्या संवसारांत सर्वांची सोडवण करूंक आयलोय. सगळ्या संवसाराक माया मोगाचो आनी सॅक्रिफिसाचो महत्व कळयलोय. आमी आमच्या कुटुंबांनी मोया मोगान एकवटान आनी सॅक्रिफीस करून तुज्या बेसांवांकाल जियेतना आमच्या भोंवतणी साबार कुटुंबां कोश्टोंची मोडून पडिल्लीं आनी नाना रितीची दगडणी पावची आसात. सौम्या, हेरांच्या गरजेन पावचें मोवाळ काळीज आम्हा सर्वांक तूं फावो कर. जीं कुटुंबां संकश्टाक संपडोवन अंत जावच्या हुंबरार आसात गी तांच्या गरजांक पावोवंक तांकां मार्गदर्शन करून तांचे कश्ट समजून कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक परत्यान एक कर. तुवें आमकां शिकयल्लें भाग्यवन कुटुंबाच्या बंदराखाल जियोवचें भाग तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे सोम्या देवा उदार स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. दैवीक दातारा, ह्या वेळा प्रत्येक रितीन आमी मागता आपल्या काजारी जिणेक तयार जाल्ल्या तशेंच नवें काजार जाल्ल्या आमच्या सर्व युवा जाणां पसून काजार ह्या मात्रमनी जावन आसा तुवें आमकां दिल्लो एक प्रमुख सक्रामेंत. ह्या काजाराच्या सक्रामेंतांत एक जाल्लीं सर्वांक एक बरें देवबिरांतेचें कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक तशेंच घोव आनी बायलेक एकामेका सोडदोड सॅक्रिफीस करून माया मोगाचें एकवटाचें शांती समाधानाचें आनी तुज्या उपदेशाक काल जावचें जिवीत जियोंक आमच्या सर्व युवा जाणांक आनी काजारी जोड्यांक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमचे मागणे सोम्या देवा उदार स्तुती म्हाका आयच्या दिसा.
आमच्या जिणयेच्या एकच बरवसो जावन वचच्या मोगाळा तारोका. यावेळी आमी प्रत्येक तरान मागतांव आमच्या पापा सायबा, सर्व बिस्पां, याजकां, धर्मीक भाऊ भयणी पसत, तशेंच आमच्या देशा पसत राजकीय फुडारी, सर्व मुखेली, सामाजीक कार्यकर्ते, देशाचे रक्षण करचे सोजेर, लोकांच्या आदाराक पावचे दाखतेर, बरी शिकवण दिवचे शिक्षक, तशेंच बरें समाजे खातीर सॅक्रिफीस करचे सर्व कारभाऱ्यां पसत मागता हांव. सोम्या, आधुनीक यांत्रीक आनी पयशांक लबदल्ल्या ह्या संवसारांत सर्वांनी तुका आनी तुज्या सॅक्रिफिसाक मान दिवन हेरांची साखरी करूंक, तशेंच समाजाच्या विविध वर्गांच्या कश्टवन आसच्या लोकांच्या गरजांक पावचें बरें मौन तूं सर्वांक लाभय म्हूण मागता हांव. आयक मुझे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. फाटल्या थोडो वेळ म्हजे सांगाता आसच्या म्हज्या भावा आनी भयणी, ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत सोम्या देवान आमकां कुटुंबाचें, तशेंच देवाक खाल जावन जियोवचें, देवाक विधेयपणान जियोवचें कशें म्हणून आमकां कळोवन दिलें. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आनी सोम्यांक तांणी हें देणें फावो केल्ल्याक आमी अर्घां दिवया. सोम्या देवा, आयचो हो दीस तुवें म्हाका फावो केले आनी तुजो मोग समजूंक, तुजो मोगाचो अनुभव करूंक, तुजो मोग आमच्या कुटुंबांत तशेंच समाजींत कशें रुपीत करचें म्हणून तुवें आमकां शिकयलें. सोम्या, ह्या वेळार म्हज्या तशेंच ह्या आराधनांत भाग घेतल्या सोर म्हज्या भावा आनी भयणीच्या सोर इरादे तुज्या पांया तळांत धरन. हें भाग आमकां तुवें फावो केल्यार तुका आमी काळजांतावन अर्घ आनी होगळाप तुका दिता. धन्या, हें भाग तुवें आमकां फावो केल्यार तुका जावं अर्घां, महिमा आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.
पावया. देवा, विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेता आनी रस करताय ससनाच्या ससना.